कडेन बसून बोर जातास म्हणून हांव त्या रेडिओन उलयतना ताका एप्लिकेशन घाललें. तांणी आतां म्हाका कॉल करून सांगलें तुमी सिलेक्ट जाला माये म्हणून. कांय ना, 1 घंटे प्रोग्राम केता. 1 घंटे येवन ताजे एदूर उल्लंघन वचत माये म्हण सांगला. आतां हांव वता आसा. मागीर बामणाक सांगनी हांवें तांणी कॉलेजा देखून वापस येवचे भितर हांव येता. हां, तुमगेले आतां उलयता आसले रे, म्हाका लेट जाता. हांव वग्गी वचून येवन मागीर उलयता तुमगे लागीं. जायतो. टाटा, बाय बाय. हांव उलोवचें, तुमी रेडिओन आयका येती. जायतो. नमस्ते आमची गेल्यांक. हांव उलयता आसा तुमगेल आरजे पातळी मन भोर काचगळी. अयो तेका सांगी एक पॉइंट FM म्हणटा ती. कसं म्हणून विसरलो मू. हां, 7.7 FM. हांव उलयता आसा तुमगेल आरजे पातळी. हां, 1 मिनीट. ते कान्नाक हेर बँड घालूंक विसरलें. सकड म्हाका पळयता आसा की म्हणून. अयो पळोवची कशी, हांव रेडिओन न्हय. आसो शूर करता प्रोग्राम. आतां पळया आमगेल फर्स्ट कॉलर कोण आसा ती म्हणून. हॅलो, आरजे पातोळी माये. हां, हांव मंकू म्हूण सांगून. हांव आतां 9th स्टँडर्ड. माये म्हगेल प्रॉब्लेम कसन म्हळ्यार रे, इतले दिवस म्हाका गम्मत जाता आशिल्लें लॉकडावनान. तूं स्कूल ना आशिल्लें, घर कडेन बसून खाली खावचें, जेवचें, न्हिदोचें, तितलेंच करचें आशिल्लें. आतां सडन जावन स्कूल ओपन केला माये. म्हाका हे परिस्थितीर स्कुलाक म्हाका वच्चेकच मन ना. कसो करचें माये हांवें. हॅलो मंकू, तुगेल कश्ट अर्थ जावन म्हाका मनाक मस्त बेजार जालें. तेस्ती करून तुका समाधान करूंक हांव आतां एक सॉंग प्ले करता आसा. आयकव आनी तुमची सांगता हांव स्कुला वता म्हणून. ಅರಳುವ ಹೂಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. माये 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 रब करया माये, रब करया. म्हगेले प्रॉब्लम सॉल्व जालें माये. म्हाका तुमगेले ते होराट गिराट पुरो आयकुचें जाता ना. फाल्यां स्कूल ओपन जायना जाल्यार व्हडना. हांवूच वचून गेट ओपन करून क्लासा भितर वचून बसता माये. थँक्यू तुमकां. पळयली न्हय कितले सुलभ बरें आमगेले प्रॉब्लम सॉल्व जालें म्हणून मंकुले. आतां नेक्स्ट कॉलर कोण म्हण पळया. हॅलो, आरजे पातोळी माये. म्हगेलें नांव डिंको म्हूण सांगून. म्हगेलें आतां नेक्स्ट म्हयना वर्डीक फिक्स जाला माये. हांव म्हगेलो एंगेजमेंट जाल्ले चेल्ल्याक एक गिफ्ट दिवचें म्हूण लेखला. तिका कसं गिफ्ट दिवेत? चुडीदार गिफ्ट दिवेत की किरगी गिफ्ट दिवेत की आनी कसं गिफ्ट दिवेत माये, तें सांगताच्यो म्हाका. हॅलो टिंकू, म्हाका तुगेले कश्ट अर्थ जाले. तुका हांव एक परिहार दिता. कसन म्हळ्यार तुका आतां तिगेलो तूं हॉलिडेक फिक्स जाला न्हय. आतां नेक्स्ट मंथ तुका हॉलिडेक न्हय. तेस्ती करून थंय हॉलिडेक जालें मागीर तुका खंयचे आंगल आसल्यार उंबळूक सुलभ जाता पळय. चुडीदार की, जीन्स की, किरगी की, तुका खंयचे सुलभ जाता तें तिका गिफ्ट जावन दी, तितलेंची. आतां नेक्स्ट कॉलर कोण म्हण पळया. हांव उलयता आसा आरजे पातळी मन भोर काचगुळी. हॅलो, आरजे पातोळी माये. हां, नमस्कार माये. म्हगेलें नांव रंगा म्हूण सांगून. म्हगेलो प्रॉब्लम कसं म्हळ्यार म्हगेली बायल कितले आपयल्यार येना माये. हांव केलो पण म्हाका आपोवन फुरूक जावन वता. ती आयकल्यार बरें, आयकना जाल्यार म्हणचे करता माये. तशें आसतना तिका हांव आपयन अशी येवची तशी कशी करचें माये. हॅलो रंग मामा, तुमगेले हे प्रॉब्लमाक हांव सुलभाचे उपाय सांगता. कसन म्हळ्यार आमकां सगळ्यांकय गोत्त आशिल्लें म्हणके बायल मनशांक रांदपाचेच एक मेन टेन्शन आसता. तेस्ती करून तुमी कसो करता म्हळ्यार गॅसा वयले कुकर दवरन तांत कसं दवराची आनी एक विजील दवराची. ते 3 विजील मारले कुडले ती खंय आसल्यार धांवन येता. तुमी आपोवका म्हणू ना. तेन्ना तुमी तिगेले कितले जाय तितले उलयत. आरजे पातळी मन भोन काचगुळी. आमगेले आतां नेक्स्ट कॉलर कोण म्हण पळया. हॅलो, आरजे पातोळी वा. हां माये, म्हगेलें नांव चिम्मा म्हूण सांगून. म्हगेलो प्रॉब्लम कसं म्हळ्यार म्हाका रात्री
कितले केलं रे नीती ना माये हांव मस्त पंत ट्राय केल्ले 2 वरे बंद केल्ले जाल्यारय म्हाका न्हीद येताना तुमी हाका कसं पूण एक परिहार सांगा माये हॅलो तिम्मा तुका हांव खंडीत परिहार सांगता आतां हांव सर्राने वचून पुर्राने एक ब्रेक घेवन येता तितले भितर तुमकां एक पद्य घालता आयकयाची आरजे पातळी मनभून कथकळी अय्यो हें खंयचें वतू का म्हणू कळटा ना मू आ आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हांव आतां तुमगेले दुरायला आरजे पातळी मनभून कथकळी हां आतां परिहार सांगया हॅलो हॅलो खंय गेला बाबा मामू हॅलो 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 तिम्मा मामू ಬಹುಶಃ ಮಾಮ್ ತೈನಿದಲ್ಕಿ ಮುಣು ಆಮೇಕ ಪರಿಹಾರ ಸಂಗ್ಯಾ ಮುಣ ಇಲ್ಲ ರೀ ಓ ಮಾಮ್ ನಿದಲಕಿ ಕಸಂಕಿ माये उठेल माये उठेल कसन माये पद्य घालता म्हूण सांगू न्हू तुमी हाय न्हू म्हूण पद्य घालच्यो माये म्हाका थंयची न्हीद पडल्या जायत माये तुमका एक व्हड नमस्कार तुमगेले निमित्त म्हाका मस्त उपकार जाल्ले हांव आतां न्हिदता हो सॉरी मामा सॉरी म्हाका तें कसं वतूच म्हूण कळ्ळी फस्ट टायम न्हू मामा हांव खंयची वतूचें वचूं न्हू कसन की वतिलें आसो जाल्यार आतां कसं करचें हांव परिहार सांगता म्हणलें की तें न्हय मामा तुमी आतां न्हिदोन जाल मू हां मागीर यूट्यूब वीक्षकांक सांगता रात्री न्हीद येना जाल्यार रे त्या मोबायलाचें एक डेटा म्हूण आसता न्हू तें एक ऑफ केलें पुरो लायक न्हीद येता हां आतां आमगेले नेक्स्ट कॉलर कोण म्हण पळया हॅलो आरजे पातळीन उलयचे हॅलो हॅलो हो कोणी ना की म्हणून लायनान तूं आतां आनी एक कॉल घेवची तितले टायम आसा मागीर की ताजे नंतर आमी हे शो एंड करता ती आनी एक कॉल कनेक्ट जावचे भितर तुमी एक पद्य आयकून येयाती आरजे पातळी मनभून कथकळी ಈ ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ತಂಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಕಂಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಮೌನವೇ ರಾಗವು ಉಸಿರೇ ಭಾವವು ನಿನ್ನ ಈ ನಗೆಯ ಸವಿಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಓ एक शॉर्ट ब्रेक मागीर तुमगेले आरजे पातळी वापस आयला आतां आमगेले नेक्स्ट कॉलर कोण म्हण पळया हें कसन बा घर पुरो खाली खाली आस खंय चमकला बाई पातोळी नुल्लाची ऐकून आतां ती नाशी बोर जाता आसा बा ती आमगेले घरचे एक नमुने रेडिओ आसला म्हणके उलयता आसता हां रेडिओ म्हण कळोड गसयलें आमगेले घर कडेन एक रेडिओ आसा तें यूज करनाशी मुल्लें पडलां तें पुणी आयकत हांव आतां हें टेलिविजन मागीर मोबायल हें पुरो येवन रेडिओ आयकुचे अभ्यास चुकला न्हय फुडली कालाचें हें पुरो रेडिओ गिडिओ पुरो पळोवचें कितलें चंद न्हय म्हाका तें घरा भितर इच बसून बोर जालें ताकाची हांव हांगा कॉम्पाउंडा वयर चोण घेवन बसलां 7.7 प्रोग्राम येतात न्हू हेंच घालता हॅलो हॅलो कोण आमगेले नेक्स्ट कॉलर एक लास्ट चान्स आसूचे कोण करता ती पळया हो लास्ट कॉल काय हांव एक ट्राय करता मेळटा की पळय हां हॅलो हां सांगाची आयकता आसा हॅलो माये
मिगेल प्रॉब्लेम कसन म्हळरी आमगेल घर कडे एक व्हड पेडावण आशिल्लें तें मस्त शब्द करचें मागीर आतां दिसतना तें खंय गेल्ला म्हूण गोतना मागीर. हॅलो मम्मा, एक पेडावण नाशिल्लें कसलं मम्मा इतलें टेन्शन करून घेतलं तुम्ही. त्या नाहीशी ते शब्द करचे पेडावण के तसल पेडावण असल्यार कसं नाही ना दिलं कसं नाही. तुम्ही एक काम करा ते अंगडी वचून नवे पेडावण घेया ते मम्मा. कितले सुलभ उपाय असना माये ते अंगडीन तर मेळची तसल पेडावण नाही आणि त्या नाहीशी तसल पेडावण आणि विंगड खंय मेळना माये. अयो अंगडी म्हणजे नाही होता तसलं रे कसं ते तें पेडावण म्हळ्यार इडली करचे पेडावण नाही माये. तें मिगेल बायल. ओ पेडावण म्हणतं नोट कसलं मिगेल भामणांवर मग पेडावण म्हणजे आता घरकडे येवचे टाईम झालता न्ही. हांव वता 1 घंटे प्रोग्राम करी म्हूण सांगिल्लें म्हाका. हें उरलो सांगतो म्हाका 2 घंटे जालेले कळ्ळी. आता टाईम जाला हांव वता आसा. मम्मा तुमकां तुमगेले पेडावणा बायल वग्गी मेळ्ळो म्हूण हांव देवाले मागून घेता आसा. आयचे प्रोग्राम हांगा काही एंड करता आसा. आरजे पातळी मनभर काचकळी. पातोळी वा म्हळ्यार हीच वा मिगेल बायल. ए पातोळी हांव गो तुगेल बामूण. तूं थंय केदान गेल मरे ती एडवट करूक. ओगी घर काडयो. कंपाऊंडर चोण रेडिओ आयकता आसाची म्हणल्यार तुम्ही ते कॉल केलेलो म्हाका. वय गा हांवच केलेलें. आरजे पातोळी मन भरून काचेगोळी. आतां हांवच न्हय तुमगेल प्रोग्रामाक लास्ट लकी कॉलराक कसं नाही प्राईज दवं आसकी. हांकां प्राईज जाय के कसन प्राईज दिवेत म्हणून तुम्ही कमेंट सेक्शनांत घाला ती. तुमकां हिगेल रेडिओ प्रोग्राम इश्ट जालें आसल्यार आमगेल हें व्हिडिओ लायक कर न्हू. तुमगेल फ्रेंड्सांक पुरो शेअर कर न्हू. आमगेल चॅनलाक सबस्क्रायब कराची. नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा ती. धन्यवाद.